ची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या नावाड सौम्या जेरुसल्या नावाड देवाक तुझ्या दाराच्या किलीगड करून आशीर्वाद ताणे दिला सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या आपले उतर प्रगट केला जाकोबाच्या बापा निर्णय स्वरूपादेश इस्रायली कडल्या सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या घडी भितर समाधान देऊ ओची गोतो दिता संवसाराक आपले परमण पाठो उतर तोरतान धाडता सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या नावाड सौम्या जेरुसल्या नावाड देवाक तुझ्या दाराच्या किलीगड करून आशीर्वाद ताणे दिला सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या आपले उदर प्रगट केला जाकोबाच्या बापा निर्णय स्वरूपादेश इस्रायली कडल्या सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या घडी भितर समाधी ऊंची गोतो दी
वाटो उतर तुरता धाडता सोम्याची स्तुती करी तुझे रोजाल्या देवाक तुझ्या नावाची सियोना जय 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 पोताना विदाच्या सोम्याची स्तुती करी तुझे रोजाल्या देवा तुझ्या नावानी सियोना जय 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 पोताना विदाच्या मोगचनो या मिसच्या बलिदानाची ते सवा या बरी आसात अर्गां जावन मीस बेटयता प्रशांत कुटीनो सांजूद वाडो एनसिक नजरेत मदतेरजा वाडो कॅलिडारिया डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी पवित्र कालजो वाडो लीना डिसोजा वेलंकनी वाडो गरचालमा बसोद मीस बेटयता फ्रांसिस कुटीनो सांजूद वाडो देवदीन लिल्ली कुटीनाच्या आत्म्या बसोद मीस बेटयता पीटर कुटीना आनी कुटाम सांजूद वाडो देवदीन रिचर्ड नजरेताच्या आत्म्या बसोद मीस बेटयता प्रकाश आनी शर्ली नजरेत मदतेरजा वाडो देवदीन फ्लोरिन फर्नांडिसाच्या 5व्या वर्साच्या उगडासा आत्म्या बसोद मीस बेटयता सविता आनी विजय पवित्र कालजा वाडो देवदीन स्टॅनी डिसोजा आत्म्या बसोद मीस बेटयता सविता आनी विजय पवित्र कालजा वाडो देवदीन फ्रांसिस डिसोजा आत्म्या बसोद मीस बेटयता दुलसीन डिसोजा वेलंकनी वाडो देवदीन बॅप्टिस्ट आनी तेरेजा सिक्वेराच्या आत्म्या बसोद मीस बेटयता सिल्वन सिक्वेरा नित्य दरवाडो या सर्व ते सवां खातीर या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सोमयाची मजत करपा या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया प्रार्थुया सरपोतेदार आणि ससनाच्या देवा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडूनदारान मनशा सैम घेवचे आणि कुर्साचे मरण सोसचे म्हण तुझी खुशी झाली आमचे जिनियंताचे सोसणिकायेची देख घेऊन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कनवाळायन आमकां दावयन फावो कर त्या आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सुरेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या एक शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सुरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सोरूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आकमानाची परवा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा देवाचें उतर हें मुझा देवा
म्हणसरच तो पातयो नासलो नैवे आतां तूंच ताका निवारण दी जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी अशें ती म्हणटा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला वय सोन्यांनी म्हाका वेडो घाला खोट्या मनशांनी म्हजे दाड घाल्या तांणी बापसिल्यान म्हजे हात आनी म्हजे पांय की सकट म्हजी हाडां हांवेंच मेसीन म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लोबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हरयेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पातळी आनी परगटजय म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत कातो जालो त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिला ताका देवा सदां प्रास्वोमे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या ईश्वरासो मातेवा प्रमाणे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रां. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजकासो गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे आदीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्रापतो सोदतलो. फूग नातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा सीस जेजूसरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर पलाने मनशा सरशीन वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिश्यां सांगता तुज्या घरा
पास्काची परबण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आणि पास्काचे जेवण तांणी तयार केले. सांजाचाच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणा बसलो. जेवणार असताना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान फारादीन करतलो. शिस आकांतले आणि एक एकलोच हांव वेतो सोमिया अशें विचारे लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणे म्हजे सांगता पलंगणांत हात घाला, तो म्हाका फारादीन करतलो. मनशा पोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशा पोत फारादीन जाता ताका हाय खटा खटा. जल्म कुत्तुनातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें. हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली. तूंच तें सांगताय. ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आणि अर्गां दिताच तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें खालस घेतली आणि देवाक अर्गां दिताच तांकां ती वाटली म्हणून, तुमी समेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हे म्हजे रगत सल्लो तीर करता तें. समेस्त मनशां बसत पातकांच्या बोक्साना खातीर तें वारोवतेलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राजांत हांव 10 फळाचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियेसर ह्या फुडां हो हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगरा बाईसन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयच्या राती म्हजे थंय तुमी विश्वास खणतेल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्या पयले हांव गलिल्याक वेतलो. ताका पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, हर सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुका जाल्यार म्हाका सुकोसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो सात घालचे भितर 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. पूण पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगता म्हाका जीव दिवंक गरज पडल्यार हांव तुका ना करचो ना. तेच परी एर सक्कड शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता गेत्सेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आणि पेद्रोक आणि जेबेदेवाच्या दोगां पुतांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आणि खंतिस्त तो जालो आणि तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां, हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगता मागणें करा. आणि चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आणि मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस करूंक, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसाशी आयलो आणि ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रोक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें. जागे रावा आनी तुमी ताळणींत पडोनाशें मागणें करा. आत्म तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आणि मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आणि परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शिस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले, पूण तांकां तशेंच तो परत्यान गेलो आणि तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशय घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धर्न खोट्या मनशांच्या हातांत दितेले. उठा, या आमी, म्हाका गातान फारादीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगता थालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो वडयेक जोमो आसलो. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवाच्या मातबाऱ्यांनी तांकां धाडलेलें. फारादीन करतेल्यांक तांकां एक गुर्तो दिल्लो. जसो हांव उमो घेता तसो तो ताका धरा. तो आयिल्लोसो शिदा जेजूसाची वचून म्हणालो, नामान मेस्त्री. आनी तसो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा,
करूंक आयलाय तें काम बेगीनच करन सोडू. तितल्यार ते जन पुढे सरले आणि ताका तांणी घट्ट धरलो. ते दळा जेजू सवे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली थालवार भायर कान श्रेष्ठ याजकाच्या एक नावकाराक मारली आणि ताचो कान कापोवन गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पत्यांत घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नाश जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांत धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जावंकूच जायच म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तवळ जेजू जोम्याक म्हणालो, चोराक धरूंक आयिल्ल्या बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवाळान तुमचे मदगात बसून शिकयता आसतालो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर अशें घडलां. इतल्यार सीस सक्कड ताका सांडून पडले. जेजूक धरलेल्यानी ताका श्रेष्ठ याजका कैफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मातबारी जमो जाल्ले. पेद्रो पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन श्रेष्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावात म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवाल्यां संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेष्ठ नितीसभा जेजूक मोर्नाचे फर्मान दिवचे खातीर फडकिरी रुजवा सोदतले. सभार फडकिरे साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी 2 साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आणि 3 दिसांनी परतून ती बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हांवें म्हणलां. तितल्यार श्रेष्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडिल्ल्या फिर्याद्यांक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू ओगोस्तो रावलो. तवळ श्रेष्ठ याजकान ताचे लागीं म्हळें, जीवन देवाची नवी सपोत घालून हांव तुका विचारता, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तुमच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, ह्या फुडां मनशा पुताक सर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी अंतराळाच्या खोपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपले आंग वस्तर पिंजून म्हणालो, ही देवनिंद सय आनीक आमकां साक्षाची गरज कितें. ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें. तांणी जाप दिली. ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी थिंबी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मान म्हळें, हे क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो. प्रावाद करून आमकां सांग पळया. तेणे पेद्रू भायर आंगणान बसून आसतना श्रेष्ठ याजकाच्या साकारणी मदली एकली ताचे सशी आयली आनी म्हणाली, तुवें गलिलेच्या जेजू सांगाता आसलोले. पूण पेद्रून सकटा मुखान नाकान म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेताना दरवाट्या कडेन आनी एक साकरणीनी ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय, नजरतेच्या जेजू सांगाता आसलोलो. परत्यान ताणें नाकान सपुता घाल म्हळें. हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेच सरशीन आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे पैकी एकलो. तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तवळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपूत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये खोंब्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उगडास आयलो. जेजून म्हणल्यार उतरांचो, खोंब्यान साद घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो. सकाळ जातास प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हूण थाराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. तवल ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मोर्नाचे फर्मान दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे खांतोनेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मातबाऱ्यांक दिवंक म्हूण फाटीं व्हरून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप धरलें. निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पळोवन वचूंक ना. तूंच तें पळोवन घे. तितल्यार तांणी रुपयाची नाणी देवळान उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विसरून म्हणाले, रक्ताचो दुडहो तो पवित्र कजनांत घालूंक आमच्या कायद्याक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करून परगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत आज पर्यान रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां.
अशें पूर्ण जालें जेरामाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी घेतली, मनशाक बांदलेलें मोल तें इस्रायल घरांनी बांदलेलें मोल, आनी सोमयान म्हाका फरमायलेल्या प्रमाणे कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूकान अधिपतीच्या उजेर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें. तूं जुदेवांसोर आईवे? जेसून जाप दिली. तें तूंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मातब्याऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना? तरी पण जेजून एकाकी जाप दिवनातली पळोवन अधिपती भोवसड विस्मे जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवानापैकी लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बारब्बास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दी जाय म्हूण तुमची खुशी? बाराबसाक वा क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक? तांणी मोस्त्रान ताका दंड दिलो म्हणलें. पिलात बरें जाण आसलो. अशें पिलात निती आसनार बसून आसतना ताच्या पत्नीन ताका जागरान धाडलें. तूं त्या निरपराधी मनशाच्या रगड्याक वचनाका. ताचे निमती गेलते राती हांवें स्वप्नांत जायते सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बारब्बासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेची मारय जाय म्हणून लोकांक पुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगा पैकी हांवें कोणाक सोडून दी जाय म्हूण तुमची खुशी? अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बाराबसाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली. ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीक व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबमान म्हणालें. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांय चलाना. बदलाक गडबडत सडटा म्हूण समजालो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर आद्दोन म्हणालो, ह्या निरपराधी मनशाचे रगताक हांव जबाबदारी न्ही. तुमीच ते पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचे रगत पडू आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बारब्बासा तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबाद मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांच्या अधीन केलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्त्र तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकात दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली. आनी ताच्या मुखल्यान दिम्यांनी पडोवन ताचे केळकुळांकन ते म्हणूंक लागलें, नमान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते थिंबी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी कान ताच्या मस्तकाक मारतले. शिकी तांच्यो खेबडायो खण जाताच रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेच वस्तू ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वेत आसतना शिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्हांवोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात मुळ्ळे कडेन ते येवन पावले. थंय रक्तांबळ भरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तुरां तांणी सोरती घालून वांटून घेतली आनी लागसार बसोवन ताका ते पारो करूंक लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवन लायलो, हो जेसू जुदेवांचो राय. तवल ताचे सांगता दोग सोरांकी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेणे तेणे वेतेले, ताची निंदा करतले आनी तकली आलोवन म्हणटले, तूं देवाचें मंदीर नाश कर, 3 दिसांनी परतून तें उबारोंक शकतलो न्ही? तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच बरी प्रधान याजक, शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुळांकन म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो शकना. हो इस्रायलाचो रायकीं, तर कुर्सा वयलो तो देवंदी आनी आमी ताका सतमंतले. हांव देवाचेर तो पातळ्ळो मू, देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडून दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्ही? ताचे सांगता कुर्सा जोडले सोरी तेच परी ताची निंदा करतले. दोनपरांत हांव 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जाताना जेसून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, येली येली लमा सबक्तानी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय?
हे ऐकून लक्षात असलेले थोडे म्हणाले. तो एलियाक उलो करता. तक्षणात तांच्या मधल्या एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे आडन शिरक्यांत बुडयले आणि एका बोडयेक शिरकावन जेजून तांतले साके सारखे ताच्या वंटाक धरले. पूण एर थोडे म्हणतले, रावा, एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेसून परत्यान ओडल्या थाळ्यान बॉम्ब मारली आणि प्राण सोडलो. एक घडी आमी सगळ्यां दिबिकाल मौनपणी मागया. उभे राहूया. ताणे प्राण सोडतास देवाळा सोपर्दो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोन 2 फाळे झाले. बुईं खांपली, खडपां फुटलीं आणि मेल्ल्यांचे फोंडो उक्ते जाले आणि विशय घेवन आसले साबार भक्त जिवान जाले. आणि जेजूचे जिवान पोवन जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आणि पवित्र शारांत येवन सभा जाणांक दिश्टी पडले. शतापती आणि ताचे सांगाता जेजूक पारोक नासले जण बुईंकाम आणलें घडलें ते पळोवन भोव चड भियेले आणि म्हणटाले, नीज जावन देवाचो पूत हो. आणि सभा स्त्रियो थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयतल्यो. जेजूची सेवा साकरीकान घालिल्ल्या तावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मोरी मागदलेन, जाकोबाची आणि जुजेची आवय मोरी आणि जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयसो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयिल्लो. तोय जेजूचो एक सीस तो पिलातासाशी गेलो आणि ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोन्न दी जय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळ साणाच्या लुकटान गुटलायली आणि ताणें आपणाक समन खडपांत पोकोन गेल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आणि समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदलेन आणि ती दुसरी मोरी थंय फोंडा समकर बसोन आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळी प्रधान याजक आणि फारिजेव सांगाता मेळून पिलातासाची गेले आणि म्हणाले, सायबा, तो टक्की जिवंत असताना 3 दिसा उपरांत हांव परतून जिवंत जातलो म्हणून म्हणटालो. तासो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत फोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दिजय. ना तर ताचे शिश्य येवन ताका सोर्यां उरतीत आणि तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आणि ही निमाणी फटोवणी पयलेचे प्रास चड मारेकर जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्ही? वसा आणि तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते फोंडाचे बंदोबस्त करून गेले. फोंडाचे शिळेर मोर घालन आणि लागीं पारो दवरून ते फाटीं आयले. देवाची उतार ही समेस्त आमी बसया. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आणि भयण्यानो, ताळयांचो आयतार वा जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार म्हणून ह्या आयताराक ओलायला. सुरवेर आमी हॉला लागीं ताळयो बेंजार करून पुरुषावार जेजूक गितां गायन आनी मान गौरव अर्पण ह्या देवा मंदिराक आमी आयल्या. हांगासर पोरण्या सोल्ल्यांतले नव्या सोल्ल्यांतले वासाप आमी आयकले आणि शेकी जेजूच्या कश्टा मरणाची कथा आमी आयकली. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, हेच्या सगळ्या संभ्रमांत 2 खुशी आमकां पळोवंक मेळटात. एका खुशी जेजू दाविदाच्या पुताक जेरुजलेम शाराक प्रवेश जोडटाना
म्हणलें ती उतरां आनी केल्ली ती स्वागताची रीत आमी एका गोशी पळयता जाल्यार आनी एका गोशी जेजूच्या कश्टा मरणाच्या खाताचो नियाळ करतना आमी पळोवचें जेजूचें सगळें जिवीत आनी जेजूच्या जिवितांत ताणें बगल्लें आटे वेटे आनी त्या मरीपात आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालची रीत आनी आमचे कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक प्रयत्न करचें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आयच्या पुरशावा वेळार वा वचप आमी आयकल्लें तेजो ताळयो बेजार करतना आनी जेजू गाडवाचेर बसून जेरुजालेमाक जैते हो तो प्रवेश जोडटा. तें गाडाव खात्तें आमी म्हणटा गाडाव. आनी जेजूक हें जेरुजालेमाक व्हेल्लें खात्तें जेजूक जय जय दाविदाच्या पुता म्हणून लोकांनी गायतना हेब्रेवांचे पर्जा म्हणलें तें गीत गायतना गाडवान चिंतलें गे आपणाक वो सगळो मान आपणाक वो सगळो गौरव कित्याक जेजूक आपणाचेर बसोवन हांव व्हरता आनी ताका लागून हो मान म्हाका म्हणून ताणें चिंतलो खंय. आनी हें गाडाव घरा गेलें गे. घरा वचून आवय कडेन म्हणालें गे फाल्यां हांव एकलोच ह्याच वाटांनी गेलो तर असलोच मान गौरव म्हाका मेळात गी. फाल्यां ह्याच वाटांनी हांव एकलोंत गेलो जाल्यार म्हाका असलोच मान गौरव मेळात गी. आनी देखून तवळ आवय गाडवांव त्या पुताक म्हणालें गे तुज्या पाठीर बसून जे कोणें तुका चलयलें तुजे ताचे विणे तूं कितेंच न्ही. तुज्या पाठीर बसून जे कोणें तुका चलयलें ताचे विणे तूं कितेंच न्ही. आनी ताका लागून फाल्यां असलो मान गौरव मेळटा म्हणून तूं चिंती नाका म्हणालें गे. आनी हें जावन 5 दीस आनी तो शुक्रार असो दीस आनी त्या हळ्ळेंत त्या रस्त्यार मस्त लोक आसलो खंय. आनी ह्या गाडवाक आसक्त खूब जाला खंय कित्याक इतलो लोक आज परत इतलो लोक पळोवंक मेळटा आनी खंय वेता ते पळोवंक म्हणून गाडवान चिंतलें गे. आनी तवळ ताका आयकोंक मेळ्ळें गे जेजूक कुर्सार मारूंक व्हरतात म्हणून. आनी ताका लागून ह्या गाडवान चिंतलें गे आज परत आपणाक मान मेळटलो म्हणून हें गाडाव त्या लोकां मदल्यान मुखार धांवलें गे. आनी धांवता आसतना मुखार गेल्ल्या वेळार शिपायांनी ह्या गाडवाक धांवडयलें गे. आनी थंय आसलेल्या लोकांन फातर विंचले गे ह्या गाडवाक मारच्या खातीर आनी शिकी ह्या गाडवान आपणाचो जीव वाचोवच्या खातीर फाटल्या पांयान धांवल्या परी धांवलें गे आनी वचून घरा पावलें गे. आनी आवयक परत घडलेली सगळी गजाल सांगली गे. आनी तवळ आवय परत पुताक ह्या गाडवाक म्हणाली गे हांवें तुका सांगिल्लें न्ही वचनाका म्हणलें न्ही तूं कित्याक गेल्ली उडास दवर तुज्या पाठीर बसून जे कोणें तुका चलयलां ताचे विणे तूं कितेंच न्ही. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जावंक बरो एक स्वारस्यकर घडीत पूण अंतू एक वर्तें लिसावो आटापोन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. भगयो तापत्याक मेट आज आमी दवरतना आयची वचपां आमकां एक पंथावन आमचे मुखार दवरतात आनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूंक आनी आमच्या जिवितांत जेजूक वावून आमच्या जिविता मारिफात आमी ताका साक्ष दिवंक आज आमकां आपोवणें आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, केवल नांवा खातीर क्रिस्तांव जाल्यार आमी प्रेज ना आनी त्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना मोगाचें. जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत क्रिस्त ना जाल्यार म्हज्या क्रिस्तांवपणाक म्हज्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना मोगाचें. तरी पूण आज आमी हर एकल्यानी आमकांत विचारूंक जाय म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा गी. क्रिस्ताक हांव घेवन म्हजें दिसपतें जिवीत चलता गी, म्हजें दिसपतें जिवीत समकता गी म्हणलें हें सवाल आज आमी आमकांत विचारूंक जाय. कशें त्या गाडवाक क्रिस्त नातल्या वेळार मान गौरव मेळ्ळो ना आमचें जिवीत तशेंच मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जर तर म्हज्या जिवितांत क्रिस्त ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका मान गौरव ना. तर म्हज्या जिवितांत तो क्रिस्त आसा गी. त्या क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत एक फावो तो जागो मान हांव दिला गी म्हणलें विचारचें तें गरजेचें मोगाचें.
तर क्रिस्त आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत कितें लिसांव तो क्रिस्त म्हाका दिवंक प्रयत्न करता. एक 2 संगती मात्र हांव तुमचे म्हाका दवरता. हाजे पयले वासाप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आमी आयकल्ले आनी दुसरे वासाप सांबावलान फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले आयकल्ले. हे दोनी वाचपां एक शेगून आमचे मुखार दवरतात आनी तो जावन आसा विधेयपणाचो खालतेपणाचो शेगून मोगाचे न्हू. हाजे पयले वासाप म्हणटा जेजू तो देवाचो सेवाक खालतो जावन ताणें कोणायकी गाळी शिराप दिवना, कोणायकी वायट करूना, कोणायकी अन्याय करूना, कोणायकी अपमान निंदा ताणें करूना. ताका आयिल्लें सगळें ताणें स्विकार केलें, ताच्या जिवितांत भोगलें आनी तो खालतो जालो. आनी सांबावलो हेंच हाच्या दुसऱ्या वाचपान तो सांगता सैमान तो देव तरी त्या देव स्तंभनाक लब्धोन रावलो ना, खालतो जालो, विधेय जालो, मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो, खावणे थावन खुर्सा पर्यंत खालतो जालो, विधेय जालो. ताका दुखयल्यांक एकल्याक ताणें बक्षिलें मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या जेजू थावन एक लिसांव आमी शिका जाय. जर तर म्हज्या जिवितांत जेजू आसा त्या जेजूक हांव घेवन हर एक दीस चलता जाल्यार म्हजें जिवीत खालतेपणाचें, म्हजें जिवीत विधेयपणाचें. विधेयपण देवाक, विधेयपण हेरांक, म्हज्या वडिलांक जावं बरो, हेरांक म्हज्या दिसपत्या जिवितांत. पयलें देवाच्या कुशेक खालती मान घालचें, म्हज्या वडिलांच्या कुशेक खालती मान घालून म्हजें जिवीत बांदून हाडचें. त्या देखून खालतेपणाचो आनी विधेयपणाचो शेगून आमचे थंय आसूंक जाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे पयलो संदेश आयचे दीस आमी जोडचो जावन आसा. आनी दुसरो संदेश जावन आसा जर तर सोम्याक ताच्या जिवितांत जय 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 दाविदाच्या पुता जयकार लाभलो आनी त्यात जेजूक ताच्या जिवितांत कुर्साय ताका मारतका म्हणून आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार आमच्या जिवितांत हे 2 वांटे आमच्या जिविताचो वांटो म्हणलें हे आमकां समजूंक जाय मोगाचें न्हू. थोड्यो फावटी आमच्या विशयान बरें आयकूंक मेळोंक बरो, बरें उलोवन आयकूंक मेळोंक बरो, आनी एक फावटी त्यात मनशान जावन त्यात व्यक्ती जावन आमकां दुर्सोने आमकां कुरीस आमच्या जिवितांत मेळोंक बरो मोगाचें न्हू. कुरीस आमच्या जिविताचो वांटो मोगाचें न्हू. जेजू ताच्या कुर्साक वेंग मारली, ताणें फळाफळ घेवना, ताजे कुरीस घेवन त्या कुर्साक वेंग मार जेजू समकालो आनी मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर ताजे जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या सोडवणे खातीर, आमच्या बचावी खातीर आमकां मेळचे ते कुरीस जावं बरो अपमान, निंदा आनी दुर्सोने, पिडाशिडा, समस्ये, सलवणी आनी कितें हे सगळें आमचे जिविताचे कुरीस. हे सकड आमी घेवन जर तर जेजूचे नदर घाल, जेजूचो पाटलाव गेलो जाल्यार कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. आमी एक सुरे न्ही, आमी एक सुरे न्ही, जेजू आमच्या सांगात आसा आनी त्या जेजूच्या फाटल्यान जेजू सांगात आमी समकाल्या जाल्यार आमचे कुरीस घेवन आमी जैते जातले, आमची बाचावी जातली, आमकां सोडवून लाभतली आनी आमचे जिवीत नंदान जातलें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें सगळें आमच्या जिवितांत घडा जाय जाल्यार पयलें आमच्या जिवितांत आसा जाय जेजूक. त्या गाडवा भाशेन आमी जेजूक हर एका दिसाक घेवन आमच्या जिवीत आमी फुडें वसा जाय मोगाचें न्हू. जर तर जेजू ना आमी निर्भागी मोगाचें न्हू, आमच्या जिविताक अर्थ ना. तर हे मिसाच्या बलिदाना वेळार तसो जेजू ह्या आल्तारार आजा जाता, आमकां भेटता. तर आमचें जिवीत त्या जेजूक आमी समर्पण करया, त्या जेजूक आमचें जिवीत आमी भेटोवन दिवया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या जेजू सारकें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. तीच कृपा तो जेजू आमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया आनी त्या कृपेन बरोवन आमचेय जिविताचे पयन मुखार वचूंक आनी एक दीस आमच्या जिविताच्या शेवटाक पावोन सोमियान तयार केल्लो तो प्रतिबळ आमी भोगूंक सोमी आमकां पावोवन दी म्हणून आमी विशेषतावन मागया. आमेन. उबे रावया. त्रेक देवा ते आमचो बाबा तूं सारन सांगया. एकाच देवाक सतमंता सरपदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सौर वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळा पूर्वी बापतान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात.
आम्हा मनशा पसत आनी आमचे सोडणे पसत सरकारतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवी आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंच पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातारतो बापा आनी पुता निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी मेमा फोवो प्रभो देवरे तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतान स्थापलेले देवसभेक सतमंता आत्कांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासान रावता आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक त्या लोकान जेरुजल्याक प्रवेश करता आसतना स्वागत दिलो आनी दुसऱ्याच घडये ताका कुरसाय मार म्हूण ताका बोब मारले. म्हज्या जिणेंत असले साबार संदर्भ येतात. जेजूक म्हजो सोडूनदार म्हूण हांव कळकता, दुसऱ्या घडये म्हज्या पातका वरवीं ताका हांव विंगड करता. आज आमची मागणी ताचे थंय आमी उबारतना आमच्या जिविताक त्या जैतेवंत जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आनी तशेंच जिणेंत आमी ताका दाखोवन दिवंक गरजेची कृपा मागया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी बोर. तांच्या मिसांवा वरा वेळी पस्कांच्या मिस्तेर असो खरो अनुभव जोडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताबेन दिल्ले परजेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक आनी प्रत्येक जावन मरणाच्या तणेर आसलेल्या भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी भोगचे एकसूरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या संद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभासो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आणि भुरग्यांनी ताळणेचे जैत व्हरून तुझ्या पुताच्या उतरांक खालतीमान घाल. मागण्याच्या बळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फूट करूंक पवित्रत्म्याची सकत तांचेर वोत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कश्ट संकश्ट आमच्या क्रिस्त जिविताचो वांटो म्हणल्यार समजोन जशें जेजू ताच्या कश्ट संकश्ट वेले विस्वासी रावन देवाची खोशी तांणी पाळली, तशेंच आमी अर्येकल्यानी आमच्या जिविताच्या अर्येक घडये प्रत्येक जावन कश्टा दुखा वेळी देवाची खोशी करूंक जाय असो आदार आनी पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या वेदी भोवती हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणाचो पाशाव नियाळो तुझे कुशे प्रमाणे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, जेजूक जैतेवंत प्रवेश जाल्ल्याक आमच्या देवाळांत आमी घेतला, आमच्या काळजांत आमी घेवंक वेता. तर आज त्या जेजूक आमी नाकरना जावच्याक गरजेची कृपा आमकां लाभय हे मागणे आमी करता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. Come
भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार कर आम्ही दये परता तुझे मुखारिता सर्व समर्पिता मोठ्या वयासोमे आमकां स्वातंत्र्यता पापाक आनी कामची तुका मोगाळ भाव बिरिनो हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आमच्या नित्य सभेच्या देवा सर्वेस्पर सर्वेस्पर आमच्या कनमळ्या बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुझ्या बोगसाने आमकां बेगीनच मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदर आणि सासनाच्या देवा
सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरापराधी तो तरी पातकां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त सगळ्या नश्ट्या मनशां बसत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मौन मान दितात आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायतात. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुण्य जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वांगारा आमची चडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वणेची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजांक खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण मध्यम प्राच्यांत सोलोन आसचें तें झुजू रावचे खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू ह्या पवित्र वेळार ह्या पवित्र घडये संबंध जाल्ल्या त्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्यांक शांती समाधानाची वाटो विंचून काडूंक तांणी प्रयत्न करूंक आमी मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडां खातीर मागया. तांच्या कामाची भद्रती मुसळांक काम सोडून वचून हांगच्या आयकलां तेन्ना तांच्या कामाची भद्रती आनी त्या जाग्यांनी सुमी तांकां राखून सांबाळून दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. प्रत्येक जण कुटुंबांतल्या प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर एक घडीभर आमी मागया. हांव कामरे देवाच्या माये सांगता बगेवन झुजे तिसो पती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी ते सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे मागन आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान ऐकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पापलाट केले आमची कारुण्य देवाची शेळी संसाराचे पापलाट केले आमची कारुण्य देवाची शेळी संसाराचे पापलाट केले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस्तीची कूड आणि रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून कागे ओढा
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. खुर्सा खिळायले जेजूची कूड खाली आमचें जाली आमचें खाण, आनी खुर्सार वारयल्लें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता, आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावोंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडून जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उबे रावन तूं भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे सांगता आमी मागया. सर्गींच्या मोव बोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां हो देह घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या मोगा सोनी कुरपेचो शिवत सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजो बरी तुका मानवाल्लीं जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं. मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशे चलोवंक कुरपा लाभय. प्रायतेगीत वाचतना जे गुणांनी उलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बत. आत्मीक संतणी तांकां सुटसुडीत कर, शिकपान बुदवण कर, बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. बेसविसून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बाबा, हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजोन पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हानवड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवें तूं राव आनी तांकां सांगात दे. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समिस्त आमी बसया. कळोवण्यो आदल्या इतरा मिसाचेर जमा जाल्ले इस्मॉल रुपये 7,490 रुपये तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती सोलोवन वेल्ल्या सगळ्यांक मांडावळून गेल्ल्या देवस्तुती आयोगाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार कुर्सा वाट उपरांत मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन. 10 वरांतान कुमसारां 10:15 वरार कुर्सा वाट उपरांत मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन. 12:30 वरां भक्तिकांक जेवण जेवणाची मांडावळ करूंक ह्या हप्त्यांत नित्यादार वाड्याकारांक येवन सो ब्रेस्तर निमानो ब्रेस्तर. त्या दिसा मीस सांजेर 5 वरार आसतलें. देवस्तुती आसलेल्यांनी आनी 12 आपोस्तल जावन नेमलेल्यांनी वेळार इगर्जे घेवचे. त्या दिसा गुरकारांनी तांकां दिल्ले कुरीस पाटीन हाडून दिवचे. हे कुरीस आमी मिसाच्या सुरवेर घेतल्या. त्या दिसा मिसाचेर सदांचे इस्मॉल आमी जमयतल्या. हें दान आमी ह्या जाकांच्या भलायके निधी खातीर गवळी बापाच्या निवासाक धाडून दिवंक आसतलें. तशेंच कुमगारा उपरांत सडीत एक दान आमी जमयतल्या. करेजमांत त्याग उपास सॅक्रिफिसान उरयलेलें दान. हें दान आमी दुबळ्यांक घरा बांदच्या खातीर वा घरा रिपेरी करच्या खातीर आमच्या गरजेन तें वापरतल्या. तुमचे उदार मन ह्या दिशेन दाखोवंक उलो दिता. कुमगारा उपरांत साक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारेक व्हरतल्या. उपरांत साक्रामेंताचें 1 घंटोभर आराधन आसतलें. सोमिया सांगाता रावन थोडो वेळ आराधनान करसूंक आसा. त्या देखून हर एकल्यानी रावन हो पवित्र दीस पवित्रपणाने करसूंक हांव तुमकां उलो दितां. येवं सो शुक्रार निमान शुक्रार. त्या दिसा कुर्सा वाट सकाळीं 9 वरार आसतली. उपरांत सांजे 4 वरार निमान्या शुक्राराच्या देवस्तुतेचो आराम जाता. त्या दिसा उपास रावंक आनी मास्कय नासतना रावचो कायदो आसा. 14 वर्सां वयल्यांक आनी 65 वर्सां सकयल्यांक भलायकी आसलेल्या सर्वांक जिंजवार रावंक उलो दिता. देवस्तुती वेळार खुर्साचो उमा आसा. त्या दिसा जमो जाल्लें दान बुके आनी पिडे विरोध बागेवन जाग्यांच्या निर्वाणा खातीर गवळी बापाच्या निवासाक दान दिवंक आसतलें. देवस्तुतेच्या अखेरीक जेजूच्या निर्जीव कुडीचो उमा आसतलो. येवं सो सोनवार आलेलुयाचो सोनवार. त्या दिसा देवस्तुती सांजे 7 वरार सुरू जाता. 7 वरार इगर्जेच्या मुखार मैदानार उजो बेंजार. उपरांत उजवाडाची रीत, पास्कांच्या वातीचो पुरशांव आनी देवस्तुती गायन. उपरांत देवाच्या शब्दाची भक्त उदाक बेंजार पविस्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करच्यो. नंतर मिसाचें बलिदान मन धरून वेता. दुंप बेंजार करूंक जायत त्या दिसा हाडन येया. उजो बेंजार करतना आमी त्यो हाडुल्लो दुंप बेंजार करतल्या. ह्या भोव दबाजीक देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता.
या देवस्तुतीच्या वेळार तुम्ही वाती हाडच्यो उजवाड्याच्या रिती वेळार आणि पविस्नानाच्या बसोवण्यो नव्यान करताना ह्यो वाती वापरूंक आसा. या वातीचे मॅन धरणीर इगर्जे भितर पडनातल्या बरी पेपर ग्लास हाडूंक विनंती करता. येवच्या इतर सकाळी 8 वरार पास्का फेस्ताचें दबाजीक मीस आसा. त्या दिसा मिसांत वांटेली जावन देवस्तुदेन भाग घेवंक उलो दिता. मिसा उपरांत बेंजार केल्लें आत्मेंत वांटतेल्या निमाण्या ब्रेस्तरा विशेवाच्या आल्तारीक तशेंच निमाण्या शुक्रारा जेजूच्या निर्जीव कुडीक जाय पुरते शिवंती आबोली कळे तुम्ही हान दिवंक तुमच्या लागीं उपकार मागता. बघ्यो दाप्त्यान ब्रेस्तरा शुक्रारा सोनवारा आणि पास्काच्या आयताराच्या देवस्तुदेक मिसा आणि मुर्दोम दिवंक अवकाश आसा. तशेंच फेस्ता बाबतीं फुलांक आनी इतर खर्चा बाबतीं कोणाक कितेंय कुशेन दिवंक आसा जाल्यार अवकाश आसा. कॅथोलिक सभेची वार्षिक नव्या उद्धारांचे चुनावन काल संजेर ते अपूर्बायन जाला. नव्यान चुनाय जाल्ल्या संद्यांक उल्हास पडयता. तांची नांवां मुखल्या आयतारा वचून सांगतल्या. आता मिसा उपरांत SVB झांडे डोर कलेक्शन करतले. तुमचे उदार मन दाखोवंक हांव तुमकां उलो दिता. मोगाचेनो आमच्या विर्गजेंत सेक्युलर फ्रांसिस्कान 3री वॉर्ड आसा. तांणी तांच्या वावराक आदार जावन तशेंच पिरगजेंतल्या दुबळ्या बाबांक कुमोक जावन कुमोक करच्या उद्देशान लकी टीप आसा केल्ल्यो आनी ह्या लकी टिपाचे ड्रॉ येवच्या सोनवारा आलेल्या सोनवारा मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत भायर येता आसतना थंयसर हें ड्रॉ कार्यक्रम आमी चलोवन व्हरतल्या. आनी ताच्या उपरांत तांच्याच लेखार आमकां थंड पिवन आनी कितें फळार तें दितात तें आमी घेवचो. आतां थोडे लकी टिपूक उरल्यात शेल जायनासतना. एका लकी टिपाक 50 रुपये पूण प्राइज फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपये, सेकंड प्राइज 4,000 रुपये, थर्ड प्राइज 2,000 रुपये. तारीख उडास दवरा. आता भायर येताना लकी टीप थंयसर विकतात दितात. कोणे खाण घेवनात ती एक बूक लकी टीप काडून ह्या बऱ्या कामाक तुमी कुमोक दिवची. एक उडास दवरा. तुम्ही 50 रुपये दिवन एक लकी टीप काडून गेल्यार तुमकां 5,000 मेळचे अवकाश आसा. त्या देखून अवकाश वगडाय नाकात. त्या देखून कितले लकी टीप जाय ते खाण घेवन ह्या बऱ्या कामाक आदार दिल्ल्या पर्यंत जाता. आमकां काही अदृश्ट आसा जाल्यार 5,000 4,000 2,000 रुपये घेवन वचोय पुरवा अवकाश आसा. एप्रिल महिन्याक पावसाई बसो इरादो संकश्टांत आसच्या ह्या जाकां बसो आपल्या आपोवण्यांत संकश्टाच्या दिसांक फुड करच्या ह्या जाकांक गरजेचो सांगात आनी आदार दिवन सुदारसोचो समुदाय रुता जावच्याक मागया म्हणटा. CODP मारीपात कावारां आमी दिल्लीं करेस्माची उरोवणी करूंक. काल सकाळी हांवें ती कावारां बॉक्सांतली काडली. केवल 40 कावारां मात्र आसलीं तांदूळ. उरलीं लगभग 200 चिल्लर कावारां आणखी येवंक आसात. त्या देखून आज कोणी हाडल्यांत जाल्यार त्या बॉक्सान घाला. घरा आसा जाल्यार दिवनान वा उडासना जाल्यार ह्या हप्त्या भितर दिवंक प्रयत्न करा. ही कावारां उक्तींगन तसो आयवाज आमच्या अकाउंटाक घालून CODP आमी दान दिवंक आसा DSC. त्या देखून उडास दवरचें. मिलाग्रेस कॉलेज अंपनगट्टा हांगासर BCA AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी मशीन लर्निंग, BCA बॅचलर ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन, BBA BSc हॉस्पिटॅलिटी सायन्स, BCom BSc फूड न्यूट्रिशन आनी डायटिक्स असले कोर्स मिलाग्रेस कॉलेजींत आसात. त्या देखून PUC जाल्ल्यांक थंयसर एडमिशनाक अवकाश आसा. त्या देखून सडीत विभागाक नोटीस बोर्ड पळया. मेच्या 10 तारखेर सकाळींच्या 8 वरांच्या मिसार आमच्या विर्गजेंत पयलो कुमगार. त्या देखून पयल्या कुमगाराची दोतोन एप्रिलाच्या 11 तारखेर सोनवारांतल्यान प्रारंभ जाता. त्या देखून भुरग्यांनी हें गमनान घेवचें. निमाण्या ब्रेस्तरा पायदूक 12 आपोस्तल 12 जाणां भुरगीं. कित्याक म्हळ्यार हें भुरग्यांचे वरास. त्या देखून फर्स्ट स्टँडर्डांत सेकंड PUC पर्यंत 12 जाणां भुरग्यांचे नांवां हांव वाचून सांगता. ह्या 12 जाणां भुरग्यांक न्ही आपोस्तल तांचे पांय आमी धुतले. हांव सांकेतीक तरान कित्याक हें भुरग्यांचे वरास त्या खातीर. त्या देखून 12 जाणां आपोस्तलां ह्या परी आसात. फर्स्ट स्टँडर्डांत जेझलिन डिसोजा पवित्र कालजवाडो. सेकंड स्टँडर्डांत प्रिस्टन डिकोना नित्यदरवाडो. थर्ड स्टँडर्डांत वियाना कुटिनो पवित्र कालजवाडो. फोर्थ स्टँडर्ड ईथन डिसोजा लान पुलवाडो. फिफ्थ स्टँडर्ड सिया डायस मदर तेरेजा वाडो. सिक्स्थ स्टँडर्ड सोहन वास वेलंकणी वाडो.
7th standard G. Adisoza, Lanpulwado. 8th standard Glenn Pinto, Lanpulwado. 9th standard Calida D'Souza, Pavitra Caldavado. 10th standard Rishon Rodriguez, Sanzudwado. First PUC Christian D'Souza, Velanganevado. And second PUC Nishmita Bernadis, Nitya Darvado. In Barazana, Sozan Cherkeburge, Sozana Serlio. Tergun Palya, Somara, Raja Saiskalak. Tergun Palya Sakali Novarar, या 12 अपोस्तलांक एक प्रॅक्टिस असा तेरगोनो पल्या सकाळी 9 वरार एक घडी हांगासर इगर्जी घेवन एक प्रॅक्टिसाक कुमो करी जाय म्हूण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. आज संजेर 3 वरार आमच्या ICOMचे सांदे निवृत्त याजकांचे घर सांजुजे वास जेप्पू हांगासर मालगड्या याजकांची भेट करतात हे तुमच्या गमनाक. सकण आमी दिमी घालया सांजूद देवाच्या मनाक एक मोठे नवेन आमी सलोन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. सांजुता देवाक मागणे या संसारी जेसो सैरानी धर्मद जाऊन असलेल्या बगेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदार सोमो वाळ मोगतून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कष्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो गेरीती शारती जावन आसाय. तुझे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातेनीन आयला. एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. सांजुता देवाच्या रेलिके समकार आमी आसा. सांजुता देवाची मजत आमी मागया. प्रत्येक जावन मध्यम प्राचंद सलोन आसचें तें झुजू रावच्या खातीर शांती समाधान थंयसर राज जावचे खातीर संबंधीत मोकेल्यांक उजवाड मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागया. परगांवांत आमच्या भावंडांक सोडास काडया. तांच्या कामाच्या भद्रते खातीर तशेंच तांच्या जिविताच्या भद्रते खातीर एक घडी भर आमी मागया. हे भुरग्यांचे वरास आमच्या सकट भुरग्यांक सोडास काडया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या इवसाना खातीर आमी मागया. तांकां एक बरो फुडार एक बरें जिवीत लाभच्या खातीर सैरीक मेळनासतनाच्या इवसाना सोडास काडया. तांकां बरी सैरीक मेळोन कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणें मेळच्या खातीर कामनांतल्यांक एक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या खाजारी जोड्यां खातीर मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. विविध तरेच्या पिडेन कश्ट तेल्या खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगल्या तांचे खातीर आमी मागया. सगळे वर्सभर जैतीं जाणां ह्या पवित्र थाळार ह्या पवित्र थाळाच्या उदरगते खातीर तशेंच विविध फेस्तां संदर्भी विविध रितींनी दान बरें मन दाखयतात कुमोक दितात. हे सकट दानी खातीर तांच्या बिझनसाचेर कृषीचेर वावराचेर विविध चटवटिकेचेर देवाची बेसांव मागतना दराळ मापान तांकां प्रतिफळ लाभूं दी म्हूण मागया. तशेंच विविध रितींनी सेवा दिवच्या बऱ्या मनाच्या पिरगसगारां खातीर मागया. तांच्याय वावटी बऱ्या मनाक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ समी लाभूं दी म्हूण मागया. ह्या पवित्र ताळा घेवच्या सकट भक्तिकां खातीर तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक मागणी सांजुता देवाच्या मजतीन समियाच्या पांयतळा समर्पण करून मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. अशा संडल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयतां. तुझ्या मोवाळ माई पासी नावा तेगे तो म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर. हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे.
अजे आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवान नाव तुझ्या मजतीन अधिक आणि अधिक परगटलेले जावं. आमेन. सर पदवीदार बाप तुमका आशीर्वाद देव आपल्या मोकामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमका मै पासान आणि काकूतून वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आणि आपली शांती तो तुमका दिव. देवाचो एकलोच पोत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आणि आपले बसवण्याप्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगत आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमका वाटोरो तुमच्या पाटल्यान तो राव आणि तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसवून उडोवं आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आणि सर पदवीदार देवा बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमच्या संगता सदा आसो. वचून येयात ख्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. सांजुता देवा आम्हापासून विनंती कर मग कुसाचे कृपे निवडणूक काम शिरोवाच्या स्मरणे बाबाच्या आणि पुत्राच्या आणि परमेश्वराच्या नामे आमेन. मागता आणि आईच्या दिसाच्या या भक्तीपणाक हांगासर मोगाचो स्वागत म्हणटा. हांगासर आतां पयले प्रस्तावान ताच्या उपरांत सगळे रीत आमी हांगासर सोलोवन वरची ताच्या उपरांत पुरुषावर आमी इगर्जेचे सदांच्या बरी मिसाचें बलिदान म्हूण दर्शन वेता. प्रस्तावान आमी आयकुया. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. आज आम्ही सोम्याच्या कष्टांचो आयतार वा ताळयांचो आयतार आचरण करता. या अपूर्बायेच्या देवस्तुतेन वांटेली जावं हांगासर आसच्या तुमकां मोगाचो स्वागत. ताळयांच्या आयताराच्या आचरणा संगी भाग्यवंत आपतो आरंभ जाता. जेजून कश्ट सोंसचे आदीं जेरुसलेम शहराक केल्लो व्हड जैताचो प्रवेश नियाळता. सोम्या जेजून बापाच्या कुशे काल्तिमान घाल कुर्सा वेंग मारचे हे घडीत आमच्या जिवितांतले कुरीस घेऊन सोम्याचो खरेपणी आमी पाटलाव करूंक आपोवणे दिता. जेजूचे परगट जिणे वेळार जेजून जायत्या जना बरेपण केल्लें. असलें बरेपण बगुल्लो जेजू असलें बरेपण बगुल्लो लोक जेजूक एका गडवाच्या फाटीर बसोवन जेरुसलेम शहराच्या रस्त्यांनी भोंवडावन ताका रायाळ सन्मान पटयतात. वस लोक दुस्मना संगी मेळून ताणे केल्ले
सर्व बरेपण विसन खाड ताका खाड खुर्साई ताका मार म्हूण बोबो घालतात ते वांजेलांत आमी नियाळता तर या बागेवंत हप्त्यान सोम्याच्या पाशवांत तशें ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावन बदलून सोम्याचो पाटलाव करूंक गरजसची कृपा या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव बहिणीनो, प्राचित काळ सुरू झाला तेन्ना तावन दंडवण्याने आणि प्रीती मोगाच्या करण्याने आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आम्ही हांगा एकठांय जाल्या आणि आता आख्खे पयस सभे बराबर सोम्या जेजू क्रिस्ताचो पास्कांचो गूट संभ्रमूक सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट मरण आणि पुनर्जिवंतपण तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेम शहरांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान हाच्या कश्टांनी आणि कुसाच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आणि महिमेवंत जिविताक आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थन आणि भक्तीक तारण दितेल्या ह्या प्रवेशाचो उडास करून सोम्याचे फाटल्यान आमी या. प्रार्थुया. सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा, तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आणि संतोषान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशीन सर्गेच्या जेरुसलेमाक पावोवंक आमकां फावो कर, जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सरस्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका ये सोम्या. जेरुसलेम लागीं पावताच जैतुनाच्या दोंगरा सरश्याच्या बेतपाजे म्हणटात थंय तावन येवन दोगां शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमच्या समकार आसा त्या ग्रामांत वचा, थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक गाडव आनी ताचे सांगाता एक शिंगरू, ताका सोडा आनी म्हजे सरचीन हाडा. कोणी तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक तांची गरज आसा म्हूण सांगा आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हे सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलें तें पाळच्या खातीर. सियोनाचे दुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बळो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवाक बांदलेल्या आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजून ताका फरमायल्लें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून ताचेर आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांनी आपली वस्त्रां वाटेर पातळायली, दुसरी कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो बिंडून वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सरस्वराच्या नांवान येता ताका जय, उंच सर्गी जय जय.
आणि जेरुजल्यान तो प्रवेश जाताच हो कोण गाय म्हणून आपले आख्खे शहर चळ पडले. लोक जावप दिवन म्हणटालो, हो तो जेजू गलिल्यांतलो नजरेताचो प्रवादी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू सवार पोटी सिनागोगांत देवाळांत शिकयत आसलो. पूण हे पोटी तो जेरुजल्याक वेता आसतना निमाणे पोटी वेता आसतना ताका स्वागत मेळटा. थंयसर एका प्रवादीक मेळचो स्वागत. आणि जेजू देवाचो पूत जावन आसतना देवाच्या पुताक मेळचो तो स्वागत थंयसर मेळटा. लोक हारी हारीण येता, आपली वस्त्रां मार्गाचेर शिंपडायता आणि पातळयता आणि तशेंच गाडवाचेर आपली वस्त्रां घालतात आणि त्या गाडवाचेर जेजूक बसोवंक ती दितात. आणि थंय तावन जय जय दाविदाच्या पुताक म्हणलें गीत गावन ती जेरुजल्याच्या देवाळाक येतात. कसली एक विपर्यास पळया. थोड्या तेंपा आदीं लोक ताका फातोर मारूंक सोदतालो, पूण आज ताका जय जय म्हणटा आणि थोड्याच घडयांनी ताका खुरसाय ताका म्हण बोब मारता. पूण ह्या जैतुनाच्या घडये जेजू त्या जेरुजलेम्याक प्रवेश जाता आसतना ताचे सांगता आमी मेळ्ळ्या आणि ताचे सांगता त्या लोकां सांगता जैतुनाच्यो काथाळ्यो घेवन आमी जय जय दाविदाच्या पुताक म्हणलें गायन करन आमी रावया. प्रीतीच्या भाऊ बहिणीनो, जेजूक वाकणतली ते परजेती देख घेवन आमी आता समाधानान फुडें वचया. मोगाचेनो आता पुरुषां प्रारंभ जाता. पुरुषावाची मांडावळ या परी आसा. फुडें मुखार तुरी पोल घेवन आलतात भुरगे, फाटल्यान कुरीस आनी 2 वाती घेवन आलता भुरगीं. तांच्या फाटल्यान याजक येतात, पयलें पाद्राप येतात आनी पाद्रापा फाटल्यान आमी सकड लोकांनी 2 लायनीकन गितां गावन भक्तीपणान इगर्जेक आमी पुरुषावार वेचे. मोगाचेन त्या देखून कोणी घुसपट करगलचे नाका, आमसोरचे नाका. इगर्जींत दाराबस्त जागो आसा, त्या देखून आमी भक्तीपणान हो पुरुषांव काडूंक आमी प्रयत्न करचे. गायन मंडळीच्या सान्यांनी दोगांनी फुडें मुखार दोगांनी मोदें आनी अशें वांटून रावन गितां गावंक लोकांक कुमो करी म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता आनी निमाणे थोड्यांनी रावचे. त्या देखून ह्या पुरुषावाच्या मांडावळी प्रमाणे आमी फुडें सरचें. आतां